फोन करतालो बॉल आयज रेज मांगूस जिल्हा पंचायत ही आमची कॅन्डिडेट रेश्मा बांदोडकर आणि तसोच आमचे सुकूर पंचायतीचे कॅन्डिडेट अमित अस्नोडकर, आमचे आमदार केदार नाईक, आमचे आदले झेडपी संदीप बाब, रेज मांगूसचे सरपंच आमचे राजेश कलंगुटकर, इतर सगळे आमचे पंच वांगडी, सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि मोठ्या संख्येन जमलेले माझे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते आयज देवीचो आशीर्वाद, श्री शांतादुर्गा देवीचो आशीर्वाद घेऊन या निल्ला वाठारान आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. तेका लागून हो भरपूर प्रतिसाद आमकां लाभलेलो आहा आमच्या दोन्ही कॅन्डिडेटांक. आणि जे आमचे विकासाचे काम जे आमचे आमदार केदार बाबान साळगांव मतदारसंघान घेतलेले आहा तेका लागून हे लोक केदारबाईच्या प्रेमापोटी आयज दारोदारी लोकांचे वचपाक आणि त्यांचे बहुमत हे मागपाक आमच्या कॅन्डिडेटाक लागून आम्ही सगळे हांगा जमलेले आहा. जे आम्ही काम केल्ले आहा, जे भारतीय जनता पक्षान जे काम केल्ले आहा, आमचे प्रायम मिनिस्टर म्हणटा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हो ध्येय फुडें घेऊन आमचो केदार बाब कामां करीत आहा. जी विकासाची कामां जी करता, जी सगळ्या कम्युनिटींक लागून, जे हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, आमचे कॅथलीक भाव जावं, हे सगळ्यांक घेऊन ही कामां चालूच आहा आमची. जी आमच्यो चर्ची आहा, आमची मस्जिद, आमची देवळां आहा, खंय खंय डेव्हलपमेंट जाय तितक्याय केदार बाब आमचो आणि आमचो आदलो झेडपीन केल्ले आहा. तेजी बुकलेटूय आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करता आणि ती आमी घराघरांनी भोंवता थंय लोकां कडेन दिता. आमी सांगूंक सोदता आमच्यो हांगल्यो देवळां, त्या देवळांक जे साऊंड सिस्टम आमच्या आदल्या झेडपीन दिल्ले आहा, ज्यो CCTVs दिल्ले आहा, जे पेवर्स घालून दिल्ले आहा, जे कम्युनिटी हॉल्स आमी करून दिल्ले आहा, आमची 3 किंग्स हांगा चर्च आहा थंय बरें ब्युटिफिकेशन करून दिल्ले आहा, मस्जिदीक थंयसर तेंच्यांनी डेव्हलप केल्ले आहा. अशा तरेन खंयचोच भाग न सोडता पियण हांगासर मोठो प्रकल्प जो पंचायत घर आणि कम्युनिटी हॉल हे सगळ्या समाजाक लागून थंयसर बऱ्यापैकी आमच्या आमदारान आमच्या घडोवन हाडून दिल्ले आहा. तेजें काम झपाट्यान थंय चालू आहा. तशीच इतर पंचायती, आमची साळगांव पंचायत म्हणा, आमची गिरी पंचायत, सांगोळडा पंचायत, आमची रेज मांगूस पंचायत, ही सगळी आमची कामां ज्यो पंचायत घरा खंय खंय जाय आसली तितक्यांची कामां आमदारान आमच्या हातीन घेतलेली आहा. हांव आमदारांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज सगळे लोक तुज्या वांगडा आसा, कित्याक ही कामां पळोवन आहा. आमी आश्वासन आमी हे करतले ते करतले आमी केन्नाच म्हणिना. आमी आमची कामां करता, जे मॅनिफेस्टोर सांगलेले तितकी आमी आमची कामां करता आणि रिपोर्ट कार्ड आमचो जो आहा जो लोकां फुडें दवरता. तेका लागून आमदार, आदलो झेडपी आणि आमचे सगळे पंचायती आमी एक टीम म्हणून सगळ्याक जण काम करता. हितून लोकांचो आणि आमच्या कार्यकर्त्यांचो आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटा. जे आमचे प्रायम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीन जे स्वप्न हा विकसीत भारत करपाचें,
हे विकसीत भारताक लागून आमी तळागळांचे आमचे पंचायती आमचे सगळे आमचे आमदार आमचे झेडपी आमी काम करीत आहा आनी आमचे कार्यकर्ते सगळे काम करीत आहा इतकेत की आमचे येणारी पिढी भविष्य हेका एक बरो भारत मेळचो बरें राष्ट्र मेळचें हेका लागून आमी काम करीत आहा आनी सगळ्या लोकांचो हेका लागून प्रतिसाद आमकां बरो मेळटा हांव देवी कडेन मागता अशीच कामां बरी आमच्या हातीन सदांच घडत येवची आनी आमच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक भोवमतान निवडून हाडचे देव बरें करूं या असंख्य संख्येन हांगा जमलेल्या सगळ्या भाविकांचे सगळे स्वागत करता आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग जे शांतादुर्गा देवळा कडसून चालू करता सगळे नेरूल काल पिलेन बाकीचे रेज मागूस सांगोळटा हे सगळे कंप्लीट जाल्ले आसा डोर टू डोर कॅम्पेनींग आयज आमी नेरूल गांवान असंख्य संख्या घेवन आयज हांगासर डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू करता आनी ह्या कॅम्पेनींगाक आमच्या मदीं आसा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GTDCचे चेअरमॅन केदार नायक नेरूल गांवचो सरपंच राजेश कालांगोडकर PN गांवचो डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर रेज मागचे सगळे पंच मेंबर सरपंच सांगोळटाचे सगळे सरपंच सगळे पंच मेंबर बाकीचे सगळे आमचे मंडळ अध्यक्ष गौरेश बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आणि हांगा मोठ्या संख्येन जमलेले सगळे आमचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचे सगळे वरिष्ठ नेते आयज बरे खूब खुशी भोगता की गेली 2.5 वर्सां जो म्हाका आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान आनी आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान म्हाका 2.5 वर्सां गेली दिल्ली एज अ ZP म्हणून आनी 2.5 वर्सां म्हाका भरपूर अशी चारूय पंचायतींक काम करपाची संदी गावली आनी भरपूर अशी हांवें कामां केली जी जावं ती देवळां जावं ती मस्जिद जावं ती चर्ची खंय डिफरन्सीस न करता म्हाका हे सगळे आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान म्हाका ही कामां करपाक गावली आनी तेजें फळ आयज तुमकां पळोवपाक मेळटा हे लोक सगळे जमलेले आसा आमच्या प्रेमान आपल्या सगळ्या उमेदीन सगळे हांगासर जमलेले आसा आमदार सदांच आपल्या तरेन आपलो जो डेव्हलपमेंट करपाक जाय हे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन असो आपलो डेव्हलपमेंट करीत आसता आमकां जो संदी गावली 4 पंचायतीन काम करपाची ती 2.5 वर्सां हांवें म्हाका भरपूर अशी कामां करपाची संदी गावली आनी ती केल्ली आसा फुडें सुद्दां जी कामां आमकां उरलेलीं आसा ती कामां आमकां करपाक जाय ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान जे लोक हांगासर जमल्या जसो गेले फावटी तुमी आशिर्वाद दिल्लो तसोच हे फावटी तुमी म्हाका मोठो आशिर्वाद दितले आनी जी गेल्या फावटी हांवें लीड घेतलेली तेज्यानी डबल लीड हे फावटी आमकां घेवपाची आनी अवश्य आमकां ती गावतली कारण तुमचो आशिर्वाद आमकां पळोवंक मेळटा तुमी सगळे आयज जमल्या तुमचो आशिर्वाद आमकां पळोवंक मेळटा हो आशिर्वाद आमकां गावतलो सगळ्यां कडेन मागता सगळे बाकीचे सुद्दां सगळे जे तुमचे सोयरे आसूं जावं फ्रेंड्स आसूं तांकां पसून तुमी सांगचें की मोठ्या संख्येन त्या दिसा 20 तारखेर भायर सरून ह्या कॅन्डिडेटाक रेश्मा बांदोडकर हेका मोठ्या संख्येन विजय करचे अशें मागता तुमचे कडेन असोच तुमचो आशिर्वाद आमकां दवरचो अशें म्हणटा आनी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं नमस्कार माझे नाव रेश्मा संदीप बांदोडकर आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारभाई नायक तशेंच आदलो ZP संदीप बांदोडकर गांवचे सरपंच सुष्मिता पेडणेकर तसोच नेरूलचो सरपंच भाई राजेश पिलन गांवचो डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर गीता नायक अँड अश्विनी चोडणकर तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष गौरेश मडकयकर आणि माझे सगळे जमिल्ले भावांनो आनी भयणांनो आयज आमी डोर टू डोर कॉर्नर मिटिंगे घेतलेली आसा आयज आमी श्री शांतादुर्गेक नमन करून आमी नेरूल वाठारान डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतली आमच्या मदीं आयज 4 गांवचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि आमचे कार्यकर्ते खूप व्हडा संख्येन जमलेले आसा की हेजे वचून कळटा आमकां सगळ्यांचो साथ आसा असो सगळ्यांचो मोग आमचेर आसो गेल्या 2.5 वर्सांक संदीपान खूब कामां केल्ली येता ते वेळार आतां फुडलो टर्म माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आणि आमचो BJPचो अध्यक्ष श्री दामूबाई नायक तशेंच आमचो MLA केदारभाई नायक यांचे चडान चड देव करता की तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून तेंच्यांनी म्हाका ही टिकेट दिल्ली आसा हांव सगळ्यां कडेन एकूच विनंती करता की तेंच्यांनी व्हडा संख्येन भायर सरचे आनी जाता तितके लीड आमकां दिवचे आनी हांव सगळ्यां कडेन देव बरें करूं रेश्मा बांदोडकर सगळ्यांक नमस्कार आज आमी रेस मागस ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी हेजो डोर टू डोर प्रचार करपाक लागून निल्ला गांवांत आमी आयिल्ले आसात शांतादुर्गा मातेक नमन करून आयची आमी सुरवात केलेली आसा हेंचो आशिर्वाद घेवन
डोर टू डोर कॅम्पेन करता आसतना आमी एक उलो मारलेलो की सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळे आमचे वेल विशर्स जे आसा ते कॅम्पेनीक सुरवात करतना आमच्या वांगडा हांगा येवचें म्हणून तुम्ही पळयलां की आमचे कार्यकर्ते आनी आमचे वेल विशर्स जे रेश्मा बांदोडकराक जिखोवपाक लागून हांगा आयिल्ले आसा, आमच्या अमित अस्नोडकराक हांगा जिखोवपाक लागून ते आयिल्ले आसा आनी कंटिन्युअसली आमी कॅम्पेन करता आसतना आमचे अध्यक्ष गौरेश मडकयकर यांच्या लिडरशिपेच्या अंडर सगळे आमचे आदले जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे कॅन्डिडेट, सगळे पंचायतीचे सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर, सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हे सगळे एकठांय जावन आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेन सुरवात करता. मोठ्या उत्साहान तुम्ही पळयलां आसतलें सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे वेल विशर भायर सरल्या. डोर टू डोर कॅम्पेन करता आसतना आमचे डेप्युटी सरपंच अजयान तुमकां सांगलें कितली कामां आमच्या हितून जाल्या आनी आमी आमचे रिपोर्ट कार्ड घेवन आमी दारान डोर टू डोर वता आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता आमकां साथ दिवपाक लागून, कित्याक जेन्ना बूथ मिटिंगो जाताल्यो आमी सगळ्यां कडेन आव्हान केल्लेलें की तुमचो आमकां सपोर्ट जाय पडटलो आनी ही जी कामां आमी त्या वाठारान केल्या ती तेंच्या फुड्यान दाखोवन दिलेली. तसोच आमी एक बुकलेट केला की संदीप बाईन 2.5 वर्साच्या भितर कितली कामां केल्या पयलीं आनी ती आमी डोर टू डोरूच सगळ्या लोकांक दितले. सो म्हाका दिसता मोठ्या संख्येन हांगा लोक आयिल्ले आसात आमकां सपोर्ट करपाक लागून, आमच्या कॅन्डिडेटाक व्हडल्या संख्येन जिखोवपाक लागून. जे तुमी लोकांक पळयता तेजे वयल्यान तुमकां कळटा आसतलें की जी ही लहर आयल्या ती सुनामी जावन फुडें आमच्या दोनूय जिल्हा पंचायत सीट, आमचो रेस मागूस आसूं जावं आमचो सुकूर सीट आसूं, हे दोनूय सीट वन सायडेड मॅक्झिमम लिडांनी आमी जिखतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो 2 आमचे कॅन्डिडेट जे आसात हे भरघोस वोटांनी जिखून आमच्या म्हाजे हात तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हात बळकट करतले. हांव सगळ्या आमचे हांगा कार्यकर्ते, पंचायत, सरपंच सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आयज हांगा येवन आमकां मोग दाखयलो, तुमचो सपोर्ट दाखयलो. अशेंच तुमच्या स्ट्रेंथाचेर आमकांय बरी हें मेळटा, उर्बा मेळटा की फुडें वचून आनीक तुमच्या सगळ्यांची कामां करपाक लागून. सो खरेंच तुमकां सगळ्यांक आयज हांगा जमल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ना आमी टायम काडटा, आमी कित्याक टायम प्रेशियस, टायम ना काडटा आमी डोर टू डोर आमी आयची हांगच्यान कॅम्पेन सुरवात करता. देव बरें करूं. अमित देविदास अस्नोडकर, हांव सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट. हांगा आयिल्लो देवीक पांयां पडपाक. हांगा आमच्या बरोबर आसा आमचे आमदार केदार भाई आनी हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की तांकां जे जनसंख्या आसा तेजो प्रेम पळोवन कळटा की आमची जी विक्ट्री आसा ती शुअर आसा. फक्त आनीक मातशें एफर्ट घालपाक जाय, कित्याक की मातशें आतां झेडपी इलेक्शन जें आसा जें 20 तारखेक आसा, लोकांक मातशें भायर काडपाक जाय आनी तांचे कडेन इतलेंच मागता की मातशें एफर्ट घालून लोकांक भायर काडा आनी आमकां भरघोस मतांनी निवडून हाडा. इतलेंच मागून मागीर एक 2 उतरां शिकयता. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेश्मा बांदोडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेश्मा बांदोडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.